फेब्रुवारी साकून आमी गव्हर्नराकडे वचत आसात। गव्हर्नराचे जबाबदारी आसा की कॉन्स्टिट्यूशनाचे ताका सर्टन काम दिल्ले आसा, तिजे खातीर ताका पगार मेळटा, तिजे खातीर ताका वेगवेगळे फॅसिलिटी मेळटा। जेन्ना गव्हर्नर पळयता सगळें हें अन्याय जाता गोंयच्या लोकांचेर, कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे कांयच चल्लेलें ना, मुख्यमंत्री सायन मारना, मुख्यमंत्र्याच्या नांवान आनी कोण तरी सायन मारता, असेंब्ली सेशन आपयले गेले वचना, कॅबिनेट मिटींग जायना आनी ही अंधाधुंदी चल्ल्यात। हें काम कोणें पळोवप? कॉन्स्टिट्यूशनल जेन्ना क्रायसीस जाता तेन्ना गव्हर्नरान स्टेप इन जावप आनी गव्हर्नरान आपलो रोल करपाक जाय। ती गव्हर्नर सद्या आमकां लायबिलिटी जाल्ली आसा, ही आतां कॉन्स्टिट्यूशनल काम करना, ती काम करता बीजेपीक। सो ती बीजेपीक काम करता जाल्यार तिका पगार आमचे पल्सांतले पयशे कित्याक वचपाक जाय? सो त्या खातीर तिजे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ती करपाक फेल जाल्ली आसा, ती परफॉर्म आपली ड्युटी करना। तिचे खातीर तिका इमिजिएटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडियान डिसमीस करची आनी तिका परत व्हरची, ही आमी स्ट्रॉंग मागणी आयज केल्ली आसा। कारण लोक सगळ्याक चाळवलेले आसात, कारण ती आपलें काम करना। दुसरें मंत्रिमंडळ अस्तित्वांत ना, मंत्रिमंडळ कॉलेप्स आसा आनी मंत्रीच सांगता की सरकार चलना म्हणून। म्हणजे गव्हर्नरान हेजेर एक्शन घेवपाक जाय आशिल्ली, ती गव्हर्नर कांयच घेयना। आमी गव्हर्नरा कडेन वचपाचें बंद केलां कारण ही गव्हर्नर कसलेच कामाची ना। Davlikar, जो PWD minister आसा, who has come with a statement without thinking that the road should be diverted. The road which is from Portalim, which goes from Portalim to Penjim, since the bridge is coming up there, Dilip Bilkon, जो bridge बांदपा लागला, आयज खंय तरी दावलीकराक दिसपा लागला की कंजेशन जावपा लागला म्हणून, आनी तो डायवर्ट करपाक जाय फ्रॉम चिकालीम टू द एअरपोर्ट, वेर्ना साकून तो म्हणटा रस्तो काडपाक जाय आनी हो रस्तो ब्लॉक करूंक जाय। आय वॉन्ट टू टेल अबाउट दावलीकर, आय एम चॅलेंजिंग दावलीकर that he should sit in the Kadamba bus and travel from Margaon to Penjim or Penjim to Margaon, and then he'll come to know what the hardship people are facing. In the month of May, when Mahila Congress we had gone to agitate their peaceful rally धरून, कित्याक लोकांक 3-4 वरां पावोवंक लागतालीं फ्रॉम मडगांव टू पेंजीम पावपाक, सालसेटाचे लोकांक त्रास जाताले, सावथाचे लोकांक त्रास जाताले, तेन्ना ह्या गुड ऑफिस दॅट इज BJP's ministers, all SP, DYSPs were there on the spot and had arrested us and taken us in the police station. And now after some 6-7 months, Bab Davlikar is saying खंय तरी 10 महिने 1 वर्स रस्तो बंद करपाक जाय म्हणून। डज ही नो वॉट इज टॉकिंग? त्या रस्त्या वयर साकून आमचे मडगांव जावं हॉस्पिशो जावं ते आमचे दुसरे हॉस्पिटल आसा, क्रिटिकल जे केसीस आसता ते हॉस्पिटल रोखडे काडटा आनी JMC डंप करतात। तुमी चिंतात आतांच कंजेशनाक लागून आमकां 3 वरां लागतात, तुमी डायवर्जन घेतलें जाल्यार मनशाची हालत कितें जातली? अ पेशंट हू इज क्रिटिकल, who has to go additional 22 kilometers, what will be the plight of that patient? Does Davlikar know there are schools and colleges like Padri Kausesau, Radha Agnel, then there is Kamal College. Students have to come, where students are coming at 6 o'clock, they'll have to get up at 4 o'clock and come to the colleges. ताका मातशें पूण तरी चिंतूंक जाय आसलें की ठाणेचो लोक, कोर्तालीचो लोक, लोटलेचो लोक, वेर्नाचो लोक, तुम्ही समज रस्तो बंद केल्यार ह्या लोकांनी करपाचें कितें? हेंची वाहनां आसा, हेंची गाडयो आसा। सो लास्ट म्हणटा ते आमचे गोंयचे भाव भयणी ज्यो शेतांतली तरकारी रोयतात, जशी मुळो, तांबडी भाजी, आयज पोल्युशन आनी माती करून आमचे पोटार सरकार आयल्लो आसा। आर महिला काँग्रेस डिमांड इज दॅट वी विल सी दॅट दीस रोड विल नॉट बी स्टॉप. Don't make inconvenience, don't cause inconvenience to the people of South Goa and North Goa. Otherwise, we will hit the streets and we'll see that we will agitate on the roads. आमच्या वास्कोकाराची जी तळपाय आसा, वास्कोकाराचो तो राग आसा, म्हणल्यार आमचे जे कांय डेव्हलपमेंट ना, जी म्हारगाय जी गव्हर्मेंटाच्या तर्फेन जाल्ल्या, आमकां रियली खरे त्रास जाता हांगा वास्कोकारांक। तुमी पयलें जाल्यार आमचो वास्को म्हणटा तो एक डेव्हलप सिटी आसा, पूण तुमी वास्को टावनान पयलें तुमी 11-12 गेले कितलींशीं शॉपां बंद आसतलीं। आयज लोकांचे ते हाल सामके हाल बेहाल जाल्ले। हांव मागता हेच आमचे गव्हर्मेंटा कडेन की फाल्यां समज आमचो गव्हर्मेंट काँग्रेस येतलो आनी हांगा वास्को एक टुरिजम स्पॉट जावपा जाय, जो थिंगा ग्रावंड आनी तेजे स्विमींग पूल करूंक सोदतात, थंय हांव मागता की बऱ्यांतलो बरो टुरिजम स्पॉट जावं। आमचे ट्युरिस्ट 1 लाख भर वास्कोन, 1 लाख ते 1.5 लाख वास्कोन येयले ट्युरिस्ट जाल्यार आमचे हांगा वास्कोन परतून एक सायकल अशी जावन लोकांचो बिझनस वाडटलो आनी म्हाका दिसता वास्कोन कितें तरी बरेपण येतलें अशें। पळय आयज जे आमची जन आक्रोश जी आयज मुर्मगांव तालुक्यान जाली आनी आयज जो मेन इश्यूज आसलेले आमचे मुर्मगांव तालुक्याचे, स्पेशली जे मुर्मगांव
तालुक्यात ती मुर्मगांव जावं वास्को जावं दाबोली कोर्ताले हो जो कोलाचो जो इश्यू आसा तो मेन आमी टार्गेट केलेलो आसा। आयज एक कोल पोल्युशन जे आख्खे आयज एक आमच्या मुर्मगांव तालुक्याच्या सिटिजनांच्या हेल्था कडेन खेळपाक लागलेले आसा। बीजेपीचो गव्हर्मेंटाचो तांकां सपोर्ट आसा। सो आमी डिमांड केलेलो आसा गव्हर्मेंटा कडेन कितें जाता इतले बेगिना हो जो कोल पोल्युशन जाता कोलाचो तो बंद जावचो म्हणून। त्याच प्रमाणे बाकीचे जे इश्यूज असलेले जे आमचे गार्बेजीचो इश्यू आसा कित्याक आयज गार्बेज थंयसर इतली वाडलेली आसा। सो हो फक्त लोकांकडे फटींगपणाचे चल्लेले आसा। त्याच प्रमाणे बाकीचे खुबशे इश्यूज असलेले जे घरां रेग्युलरायज करपाची आसा। कितलीशीं बायणांची घरांनी एप्लिकेशन दिल्लेले 300 घरांनी कितें आमची घरां रेग्युलरायज करची म्हणून 1 वर्स पर्यंत डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसांनी उरले बट ती खंयचरूच रेग्युलरायज जावना। पयल्यान ती डेमोलिश जाली।